वार्डांचे डिलिमिटेशन लोकसंख्या मेजपाक कळाव जाल्ल्यान 11 नगरपालिकांच्यो वेंचणुको जाहीर जायना। आयोग मागता आनीक वेळ, हीच परिस्थिती एसटी आरक्षणाची जायत म्हूण भंय। भंडारी समाजान सांग्यार निश्चेन काम केला, मात भाजप सरकारान आपल्याक जाय ते केले। आमदार चल्लो कुडचडे, दामूची कार्यावळीची भाषा, लोक फुरियोज, आमदाराच्या घरार मोर्चा। म्हजो बापूय सरकारात, मात सरकार म्हजो बापूय न्ही। पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स न्ही, पॉझिटिव्ह रिझल्ट जाय। चढ उलयतल्यांक काडटात कुशीक, श्रावणी गोविंद गावडेची शिटकावणी। राजकीय आरक्षणा खातीर 23 वर्सां यत्न उठान केल्ल्या संघर्षाक मेळटाय एस, मुखार वचूंक मेळचे बळ। येवपी वेंचणुकेक मेळचे आरक्षण, कटमगाळ दादाक गाराणे। निर्णय घेवपी लोक गोंयचे आसपाक जाय, निर्णय हाडपाक वतात ते परते तोंड दाखयनात। विजयाचो पार, आझाद मैदानाचेर साबार प्रश्ना आड आवाज। फाटली 23 वर्सां धनगर समाजाचेर अन्याय आता आनी ओगी रावचे ना। धनगरांक एसटी दर्जो मेळपाकूच जाय। धनगर समाजाच्यो गोंयभर बसका सुरू। झारखंडात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन उरतले सुरूच। सरकारान 50% मागणी केल्यो मान्य। जेपीएससी पीटी रद्द करूंक सहमती, फाल्यां विधानसभेर घेराव। म्हज्या गाडयेचेर व्हडले फातर उडयले, पोलिसां मुखार आपणाचेर हल्लो केलो। खिडकी उक्ती आसली जाल्यार आपली तकली फुटपाची, म्हणटा ममता बॅनर्जी। दिल्लीत 8 दिसात म्हयनोभर पडटा तितलो पावस। राजस्थान एमपी दोग्यांनी पावसाची शिटकावणी। पाऊस भुंयघसरणाक लागून अमरनाथ यात्रा थांबयली। न्यूझीलंडात अमेरिके परस अर्ध्या खर्चात शिक्षण। भारतीय विद्यार्थी 1 वर्सात 33% वाढले। विद्यार्थ्यांक शिक्षणा उपरांत 3 वर्सांचो वर्क विजाय मेळटा।